सावड सारखे ना. Hello, test 1 2. Hello, test. Hello, hello. Hello, hello 1 2. Hello. भारतीय जनता महिला मोर्चा साऊथ गोवा प्रेसिडेंट तसेच सगळ्यांकडे मागता सगळ्यांनी मोठ्या उमेदी उत्साहात ताळ्यो मारून तरी आईच्या ह्या श्रावणात सगळ्यांनी परत एकदा रिक्वेस्ट करता की ताळ्यांनी सगळ्यांची कृपा वाढवची. ह्या पवित्र श्रावण मासाच्या निमित्तान आम्ही सगळी मोग श्रद्धा सेवा आणि ज्योत मनात पेटे पावसाची सरी जशी धरतरेक पासवेचार करता तसेच श्रावणातली भक्ती मनात निर्माण. भारतीय जनता महिला मोर्चा मुरगांवच्या तर्फे आयज आमी श्रावण धारा कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. आमी जाले 5 वर्सां जाली आमी सतत ह्यो प्रोग्राम करता आनी आमचे फाटल्यान मार्गदर्शक म्हणटा आमचे आमदार श्री संकल्प बामणकर यांचे आसता. सदीत आमी बायलां खातीर खूब म्हणटा ते वर्सभरान खुबशे प्रोग्राम आयोजीत करतात आनी आमी अशें केन्नाच जावना की इलेक्शन आसा इलेक्शन ना हे केन्ना आमी चिंतिना. आमी 2009 जे प्रोग्राम चालू केल्लेले ते एवरी इयर आमी प्रोग्राम करता. हे तशें जावं ते हळदी कुकूम जावं महिला दिन जावं आतां श्रावण धारा जाले आमी 5 वर्सां कंटिन्यूस केल्लेले आसा आनी खुबशे बायलांची हे आसले रिक्वेस्ट असले की आमकां स्पोर्ट्स डे जाय म्हणून. सो महिला दिनाच्या आदले दीस आमी स्पोर्ट्स डे बीन घेतात. अशें ह्या श्रावण धाराच्या निमतान आमी सगळ्या मुरगांवच्या बायलांक आपयतात, मान सन्मान दितात, तांकां हिरवी कांकणां घालून कपलाक लावन आनी ती हिरवी कांकणां जाणा की सौभाग्याचे देणे आसा. सो आमी सगळ्या जाणांक हांकां मान सन्मान दिवपाक हांगा आपयता मुरगांवच्या सगळ्या नारी. आनी तुमी जाणात सगळ्यान व्हडली शक्ती म्हणटा ती महिला शक्ती आसा आनी आयज ती आपली घर सांबाळटा तशी समाज तशी आमचो देश घडोवपाक सुद्दां महिलांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. आनी आमकां खबर आसा की जी महिला सदीत म्हणटा की आमचो आमदार की जितली मुरगांवाची महिला आसा ती सगळी आमची फॅमिली म्हणून. सो तेंच्या खातीर चिंतपाचें हे फर्स्ट प्रायोरिटी आसता आमदाराची सदीत. आनी सगळ्यांक हांव श्रावण धाराची खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी आयज मुद्दाम म्हणून आमच्या ह्या प्रोग्रामा खातीर अनिता कोळेकर आमची साऊथ गोवाची डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तशीच आमची सेक्रेटरी पूनम सावंत, अनिता रायकर, आमचे रिमा सुनिल्लेकर ही सगळीं जाणां आमच्या ह्या प्रोग्रामांक येवन शोभा वाडयलेली आसा. आनी खुबशे आमचे कल्चरल प्रोग्राम सुद्दां जातले. डान्स परफॉर्मन्स आसतलो, तशेंच स्पॉट प्रायजीस आसतले, फ्रेंड्स डे परफॉर्मन्स आसतली. सगळ्यांनी लोकां कडेन मागता सगळ्यांनी आसपास घेवन हांगा घेवन सगळे जाणां मागीर वयपाचें. मुरगांव मतदारसंघ आयोजित श्रावण धारा सगळ्यांत पहिली म्हणजे श्रावणाच्या पोरवी आणि हांव खरेंच श्रद्धाताई आमोणकर आणि संकल्पजी आमोणकर हांचे दोगांचे अभिनंदन करता. कारण आमची भारतीय जनता पार्टीची एक सातत्यान सदांच हे आसता की इलेक्शन आयले की काम न्ही, आम्ही सातत्यान सदांच प्रत्येकाच्या कार्यक्रमात प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येक कार्यान पावत असता. श्रावण मास हो म्हटल्यार एक श्रावणाची हलकीशी धार येता आणि त्या धारेंतल्यान मनातली मरगळ भायर सरता आणि ह्या मरगळीतनं एक महिला मदीं चैतन्य आसता. आमी शास्त्रीय दृश्ट्या पळयलें जाल्यार पंचपक्वान्नां जी आमी खातात तिवूय बीन ह्या श्रावणांत जसो ऋतू बदलता त्या ऋतूनुसारूच आसता आमचे. आणि तोच हो महिलान म्हणजे जातून आतां आमचे मोदीजी म्हणटात की आमी एक हे घरगुती जेवण करप, घरगुती साज साजप आणि ह्या हातूंतल्यान नारी शक्तीक संघटीत करप. हें संघटन हे आमची श्रद्धाताई आणि संकल्प बाब करत असता. ह्या निमित्तान प्रत्येकाच्या घरांत पावप, तांच्यो अडचणी सोदून काडप, तांकां सातत्यान मदत करप हें श्रावण धारा हो एक निमित्त आसता. पण सातत्यान संपर्क संघटन हो ताचो मुख्य उद्देश आसता.
आणि या सुंदर सोहळ्यात तांचे कल्चरल एक्टिविटीज असतात. महिलांमधल्या ज्यो कलागुणांक वाव दितात हांगासर त्यो हांगासर सगळे प्रेजेंट करतात. आणि हे संघटन कायम फुडें उरतलें आणि तांकां दोगांकूय हांव मनपूर्वक शुभेच्छा दिता. आणि हांगच्यो महिला मोर्चा ज्यो आसात सगळ्यो समस्त आमच्यो कार्यकर्त्यो ज्यो सातत्यान तांच्या फाटल्यान रावता, ह्यो फक्त ह्या कार्यक्रमा पुरतो न्ही, गेली 4.5 वर्सां हे सतत डे टू डे तांचे कार्यक्रम आसता, तांचो संपर्क आसता. तांचे माननीय मुख्यमंत्री आमचे जे आसा प्रमोदजी सावंत हांचे कडल्यान प्रत्येक कार्यक्रम हाडून ह्या मतदारसंघात दिवप, ह्या मतदारसंघाचो विकास करप हे सातत्यान चालू आसा. त्याच बरोबर आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजी हांच्या बरोबर हांणी सतत म्हटलां की नारी शक्ती ही सक्षम जाता तेन्ना परिवार सक्षम जाता. परिवार सक्षम जायत जाल्यार आपलो वाठार सक्षम जाता आणि आपलो वाठार सक्षम जायत जाल्यार आपले राज्य सक्षम जाता. आणि आज की नारी ही सक्षम आसा आणि अश्योच ह्यो सक्षम नारी ह्या आमोणकर दाम्पत्याच्या फाटी उबी आसा आणि म्हाका दिसता फुडलो जैत हो तांचोच आसा. देव बरें करूं. महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघात आज हो सुंदरसो श्रावण धाराचो आयोजन आमची श्रद्धा भाभी आणि संकल्पबाई आमोणकरान हाणें आयोजीत केल्लो आसा. हांवें पळयलां मुरगांव मतदारसंघाचे महिला प्रभारी म्हणून काम करता आसतना जे पार्टीचे तांकां काम दिलें वता सदांच मुरगांव मतदारसंघाच्यो महिला पयल्यो असतात. तांची श्रद्धा भाभीचें एक टीम वर्क आसा आणि टीम वर्क काम करता आसतना ती शेवटच्या महिला पर्यंत वचून हें काम करतात आणि ताका लागून आज महिला वर्ग तांकां इतलो आकर्शीत जाल्लो आसा. सगळ्या वाटेच्यान ती महिला प्रत्येक गोष्ट भारतीय जनता पार्टीची आसूं सामान्य ज्यो येवजण्यो आसूं ती सगळ्या महिला पर्यंत पावयता येयली आसा. तांचें हें काम पळयत जाल्यार सगळ्यांनी ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा. फुडली जैत ही संकल्पबाईचीच आसा आणि हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता येणाऱ्या काळाक. आणि तांकां काम करपाक आनी महिला शक्तीन अशेंच बळगें दिवचें. महिला शक्ती तांच्या बरोबर ही आसात आणि तांकां ह्या श्रावण महोत्सवाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. त्या महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघात आयोजित केल्ल्या आयच्या श्रावण धारा प्रोग्रामाक फर्स्ट म्हटल्यार संकल्पबाई आमोणकर तशेंच श्रद्धा दिदीचें खूब 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 अभिनंदन करपाक जाय. कित्याक हांव खुबशे तेंच्या प्रोग्रामाक येता आनी एवरी प्रोग्राम म्हटल्यार एवरी वर्सा जो जाता आतां तो एवरी टायम डिफरंट आसता. म्हटल्यार म्हणटा की ह्या वर्सा सपोज ह्या लेवलार केलो तर तो लेवल कसो वाडप जाल्यार तो ह्या मतदारसंघात पळोवपाचो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट समज ह्या मतदारसंघात आसा जाल्यार नारीचो जो सपोर्ट आसा जो शक्ती आसा ती केन्नाच कमी जाल्लेली आमी पळोवंक ना. जो तेंचो आदार आसा जी सपोर्टच आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. हांव इतलेंच मागता की येता त्या काळान तांकां खूब प्रगती मेळची आनी प्रोग्राम करपा खातीर शक्ती मेळची आनी सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिता आनी येता ते सण जितले आसा तेंचे शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.